गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांनी येवकार हांव सुशांत गावस पळयत खबरो विस्तारान। प्रमोद सावंत सरकारान कोरोनाचो प्रस्न घाळपणान हाताळ्ळो। कोरोना काळात जाल्ले धान्य वाटप आनी हेर गजालींत ते भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप गोयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केला। ह्या आरोपांक लागून गोयच्या राजकीय मळार खवदळ पडला। कोरोना काळात जाल्ल्या भ्रष्टाचाराची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन कागाळ केल्ल्यानच आपल्या गोंयांतल्यान काडून उडयलो, राज्यपाल सत्यपाल मलिक सांगता। सध्या तो मेघालयाचो राज्यपाल म्हण राज्यभार सांबाळटा। भाजपाचो भाग जावनय तुम्ही अशे तरेचे आरोप करतात हाची तुमकां जाणविकाय आसा हय? ह्या प्रश्नाचेर सत्यपाल मलिकान दिल्ली जाप आयकात। There are question marks way BJP government in Goa is handling corona. No, you stick by those comments? Yes, I stick. That there was charges of corruption and people were लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो 3 मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर। And you think there was corruption there also? Of course. There was corruption in the Goa government in the handling of corona. There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. सर, ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन एलिगेशन। देखिए, मेरी दिक्कत यह है कि मैं लोहियाइट हूं, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूं। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी। हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी, तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था। तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी। तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के। हाँ। तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको माइनिंग के हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया। फिर गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्लो आरोप पुरायन चुकीचो हे विशीं केंद्रीय नेतृत्वाकडेन उलोवप करतलो, सदानंद शेट तानावडेन सांगला। आता त्याच्या सारकिल्या सिनियर मनशान अशें उलोवप हेचेर आतां हांवें तुका कितें म्हण उत्तर दिवपाचें? कारण त्याचो हे सायड इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, गव्हर्नर आसात ते, आनी त्यामुळे त्याच्या हाचेर हांवें प्रतिक्रिया दिवप म्हाका दिसता तें म्हाकाय खबर ना कित पर्यंत बसता भितर तें। कारण त्यामुळे हांव तेचेर काय उलयना, हांव कशें मानना। पूण तुमच्या सरकाराचेर केले न्ही आरोप? त्यांनी अत्यंत चुकीचो आरोप केला तशें हांव म्हणटा। कोणाक सांगलें ना तो जे उलयता तें चुकीचें उलयता। पूण हेचो एक वेगळी मेसेज लोकां मदीं वयची न्ही म्हणून हांवें सांगलें तुम्ही पक्ष नेतृत्वाकडे हांवें म्हणलें की तो उलयता तें चुकीचें उलयता। तुम्ही पक्ष नेतृत्वाकडे हा विषय मांडणार का? डेफिनेटली उलयता। कित्याक इलेक्शन टायमार अशें उलोवप डेफिनेटली उलयता। केंद्राकडे तुम्ही उलयता आनी सध्या HM आनी CM मदीं जे कितें कांयच ना वाद, अत्यंत चुकीचें आसा, कांयच वाद ना। एखादें डिस्कशन आसलें ताका वाद आमी अशें समजना। एखाद्या फॅमिली भितर डेफिनेटली डिस्कशन ही आसताच आनी प्रत्येकाक आपली बाजू उलोवपाचो पूर्ण अधिकार आसता। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। डिसेंबरात सनबर्न ईडीएम घडोवन हाडपाक राज्य सरकारान अजून परवानगी दिवंक ना। पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकरान सांगले ती फायल मुख्यमंत्र्या कडेन धाडल्या, आजगावकर सांगता। कंपनीन महोत्सवाची तारखो जाहीर केल्ल्यान सरकारान मान्यताय दिल्या काय कितें असो प्रश्न पत्रकारांनी मंत्री बाबू आजगावकाराक विचारलो। सनबर्न महोत्सवाक अजून मान्यताय दिवंक ना, हाका लागून महोत्सव जातलो काय ना ते अजून निश्चित जावंक ना, मंत्री बाबू आजगावकारान सांगलें। सनबर्नाक अजून आमी परमिशन दिवंक ना। ताणें परमिशन मागलेलें CM कडेन धाडलां, पण अजून पासून ताका कांय मेळूं ना। फायल क्लियर जावंक ना म्हणटा ना, फायल क्लियर एक्झॅक्ट कित्या खातीर जावंक ना ती? ना, अजून डिसिजनच जावं ना तेजें। सनबर्न जावचो ना ह्या वर्सा तें हांव सांगूं शकना, पण आमी अजून परमिशन दिवं ना। आनी दुसरी सनबर्न जालें म्हणून आमकां कांय नासता, कोविडाचें प्रॉब्लेम आहा कळ्ळें तुका। आमचे SOP
आमचे MAचे फॉलोअप करून हे फुडल्यो गोष्टी जावपाक जाय म्हणून आमी ती फायल CMा कडेन धाडलेली आहा. अजून क्लिअर जावंक ना. ना कितें जाणा तो कशें करूं शकता. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. गोयची नवी सकाळ ह्या ट्विटर हँडलाचेर अपलोड केल्ल्या कार्टुनाचेर तृणमुलाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुईझीन फालेरान जाहीर माफी मागल्या. सोमारा राती उसरा जाल्ल्या भाजप आनी गट मंडळाचे बसकेत हाचेर निशेध नोंदवपाचें थारायल्लें. हे प्रकरण हांगाच सोंपूंक ना. उपरांत तृणमुलाचे पोस्टर आनी होर्डिंग्सय पिजून उडयल्ले. तृणमुलाची सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी 28 तारखेक गोंय येवपाची आसा. ते खातीर तृणमुलाच्या गोंय फाट्यान नेटान तयारी चलयल्या. ममताच्या येवकारा खातीर बॅनर आनी होर्डिंग्स लायल्यात, पूण हे बॅनर कोणे तरी पिजूनय उडयले. वेंचणूक दोळे मुखार दवरून दरेक राजकीय पक्षाक आपलो अजेंडा फुडें घेवन वचपाचो अधिकार आसा. तेन्ना बॅनर आनी होर्डिंग्स पिजून उडोवप म्हटल्यार सामकें सकयले पातळेवयलें राजकारण. ही बऱ्याची चिन्नां न्हू, फलेरो म्हणटा. आयकात ताका. We are very thankful to the governor and all. And we are thankful to you because you have been standing in the hot sun. Falero, since you are the national vice president now, yesterday BJP president has demanded apology for making the cartoon of the Prime Minister Amit Shah and CM. So what is your reaction? Otherwise they said they are going to disrupt the meetings. I have not seen it, but in all seriousness, let me say, if anybody has done it, I don't agree with that. I also don't agree the statements made by our Prime Minister that time, Didi and all that fun. Didi oh Didi. See, we have to maintain certain decorum, norms and dignity in our behavior. If something like that has happened, I will look into the matter, and whoever I am told he is a small cartoonist, but it should not happen. Let me tell you that. I will go through it, I'll investigate and I will see. Because we want a fair play. We want a level playing field in the state of Goa for all political parties. I know some people are feeling rattled by TMC coming in Goa. They feel threatened and I don't blame them. There is reason for them. Reason for them feel threatened. But anything what you have mentioned, I'm sorry for it. I will not like it and I will not approve it because this is not what we are for. Goa is different. Delhi may be different, but we are different and we will ensure that such things don't happen. I think they have already withdrawn. एखादी नवीन राजकीय पार्टी एखाद्या स्टेटीन वचपाक काय हरकत ना, वचूं जाय, काम करपाक जाय, इलेक्शन लडोवं जाय लोकशाही पद्दतीन. पण ज्या तरेन काल तांच्यांनी इतले दीस आमी पळयलें की सबंद गोंयभर सगळ्या इलेक्ट्रिकल पोल्सांचेर तांच्यांनी आपले बॅनर लायले, पोस्टर लायले, कितें कितें करतात. आमकां कांय फरक पडना. पण काल ज्या पद्दतीन ह्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो कार्टून काडून ज्या पद्दतीन तांच्यांनी केलें, पांयार दवरलो, ट्वीट केलें, ही जर पळयली जाल्यार खरें रूप जें आसा तेणें बंगालान आपण कितें करता तेची एक ट्रेलर तांच्यांनी गोंयकारांक दाखयल्ली आसा. पण गोंय आनी बंगाल एक न्हय आनी ताका लागून तांच्यांनी ज्या पद्दतीन केल्लें आसा ताचो निशेध म्हणून आमचे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या भागा भितर तेंच्यांनी कृत्य पांयां दवरपाचें केलें तें जावचें ना. पण वेगवेगळ्या भागा भितर प्रायवेट प्रॉपर्टीन जर कोणाचे बॅनर आसत जाल्यार ते सगळे वयतले. Ever since the liberation of Goa, politics and democracy allowed every political party to go to the people with their policies, programs, and win their vote. Today is what I have seen is very disturbing because the ruling party members I have seen tearing the legal holdings of the TMC just because they are threatened by the entry of TMC in Goa. This is not fair. In a democracy, every political party should be allowed to put up their policies, programs before the people. By sheer tearing the hoardings, they should understand, and I appeal to them not to do so. Because here a small businessman who are hiring their hoardings to TMC
and who are under legal obligation to protect it will come into losses. As it is, we have seen Goa, around 16,000 MSMEs, small scale industries, are closed. Such acts of vandalism will further damage and put to losses our Goans who are involved in this advertising business. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सिद्धी नाईक मरण प्रकरणात पुरावे नष्ट जाल्यात देखून राज्यपालान राज्यात कायदो सुवेवस्था जाग्यार घालपा खातीर पावलां उबारची तशेंच सिद्धी नायकाच्या मरणाची CBI चवकशी करची. मरणाचो तपास घाणायिल्ल्यान पुलीस आनी हेर तपास अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची तृणमूल काँग्रेसीन मागला. काल तृणमूलाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी सिद्धी नायकाच्या घरा वचून फामिलीची वासपूस केली. सिद्धीच्या आवय बापायन केल्ली मागणी राज्यपाला मुखार व्हरून तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचें आश्वासनय दिलें. हो खूनच आसपाक जाय असो ह्या मरण प्रकारांत दुबाव लागता. ह्या प्रकरणात 4 कायदेशीर गजालींकडे सरकारान तशेंच तपास अधिकाऱ्यांनी आडनदर केल्या. तृणमूलाचो उपाध्यक्ष लुइजीन फॉलेरोचो आरोप. जेन्ना सिद्धी नायकाची बॉडी मेवली, they should have immediately taken her to the primary health center, check up for any this. They have not done that. They have taken her directly to the Goa Medical College without informing their parents also. And in such cases, there should have been an investigation and medical checkup, medical inquiry by 3 doctors. What they have done, keeping aside the procedure and practice, only one doctor had done the postmortem. The viscera in such circumstances, suspicious circumstances, should have been preserved. They have destroyed. And the third thing, the full postmortem, as per the law and procedure in Goa, is done under CCTV camera, so that whatever they are doing in the postmortem should be preserved for others. Now they have destroyed all these 3 evidences. They have not done justice, they have not done proper investigations, and whatever investigation done by the police is by like cage parrots. Whatever the government wanted to say, they have said it. This is sending a very wrong message in Goa among the parents, because every week there are murders, rapes in Goa, and they are afraid to send their daughters out. Governor कडे 4 demand घातले. Demand number 1, since governor is the custodian of the constitution and supposed to look also law and order of the state, there must be a action to restore law and order in Goa. Goa has become a crime destination, unfortunately. As parents are suspecting a foul play and murder, it is the parents who are demanding. And since parents are demanding, we have given the representation. As parents are suspecting a foul play and murder, the case should be reinvestigated once again, and the parents has demanded that the case should be reinvestigated and handed over to the CBI. This is their demand. Parents has said action should be taken against the police officials and other investigation agencies who have botched up the investigation. Now these 2 representations we have given. गोवा 365 खातीर दोनापावलच्यान विलियम रॉड्रिक्स. 4 तारखेक दिवाळी आदले राती नरकासूर लासप. दिवाळी उजवाडाचे प्रतीक, पूण कांय समाज अशे आसात जांचो धंदो जाल्यारच पोट भरपाचें. कुंकळे देमानी असो एक गरीब समाज आसा. दिवाळे कडेन कोणाच्या बेळांचे नरकासूर करून विकतात. 2 वर्सां लुकसाणेन गेल्यात, अंदू तरी नरकासूर खपचे अशी तांची अपेक्षा. कुंकळी देमानी वाठारांत कलाकुसर करपी लोक खूब आसात. दर सणा परबा वेळार संबंदीत कलाकृती तयार करून विकून पोट भरतात. दिवाळे कडेन लोखंड वापरचे बदला कोण्याच्या बेळांचो वापर करून ते नरकासूर करतात. हे पळयात तांणी केल्ले सांगाडे. 2-3 दिसां भितर तांकां रुपडे मेळटले. 2 वर्सां जालीं तांचो माल खपलो ना खंय. अंदूय तो कुपत पडचो न्हू अशी प्रार्थना ते करतात. जशी दिवाळी
दीस लागीं पावतात. आज दिवाळी 8 दिसांचेर पावले कडेन आसा. आनी आज आमचे फाटल्यान तुम्ही पळयतात जे नरकासूर करतात ते आज खूब नरकासूर हांगा करून दवरले कडेन आसात. पूण हांकां हांगा सध्या तरी हांकां गिरायक ना. कित्याक कोरोनाचे जे 2 वर्सां जे पॅन्डेमीक येयल्ले ते आज पर्यंत गेले कडेन ना. अजुनूय केसीस हांगा मेळत आसात. तरी पूण हे जे नरकासूर करतात हे जो समाज आसा ह्या समाजान ही वर्सां वर्स हे जे नरकासूर आसात ते करतात. आज गेल्ली 2 वर्सां तांकां पॅन्डेमिकाक खूब त्रास पडले कडेन आसात. तेंचे पोटा पाण्याचे हांकां खूब त्रास जाल्ले अशें आज उलयता आसतना तेणी आमकां सांगले कडेन आसा. त्याच बरोबर तेणी देवा कडेन मागणे कडेन आसा की ह्या वर्सा तरी कितें जावन आमी हे नरकासूर जे केल्ले ते मातशे खोपल्या परमून ती मागतात. कित्याक हे जे नरकासूर करतात तेजी जे कोणे आसात ते खूब म्हारग आसात आनी हे म्हारग आसले कारणान हांकां हांगा खूब प्रॉब्लेम फेस करूंक पडटा. पूण हे जे कोणे आसात ते खूब कडच्यान पयस साकून हाडूंक पडटात. इवन रानां वचून हाडूंक पडटात. हे थोडे कोण हे रोयतात जे कोणे रोयतात तेंचे कडच्यान हाडूंक पडटात. म्हणटरीक ह्या जो समाज आसा ह्या समाजाक हांगा खूब त्रास आनीक प्रॉब्लेम फेस करूंक पडटा. आज तेणी म्हागले कडेन आसा की जशी दिवाळी आतां जाणा 8 दिसांचेर आसा. 8 दीस सुद्दां उरना. 6 ते 7 दीस उरले कडेन आसा. तर आमची हे जे नरकासूर आसा ते खोपल्या परमून ती मागतात. आनीक आमी तेय मागतात की हांकांय हे गिरायक येवन हांचे पोट पाण्याचो पयस सुटो. कित्याक सगळे कडेन आज कोरोनाची पॅन्डेमिका खातीर खूब त्रास जाल्ले कडेन आसात. म्हणटकीर आमकां दिसता की देव खंय तरी हांगा उजवाड घालतलो. गोवा 360 खातीर कुंकळे देमानी साकून रमेश नायक राव. संस्कृती दायज तिगोवपा खातीरच फुगडी घालप ना, ताचे फुडें वचून बायलांनी स्वताची वळख घडोवप. कला आविश्कारांचें धाडस दाखोवप हें चड म्हत्वाचें. जिणेंत अतिरिक्त दर्जोय जाय आसता. ते खातीर कला हो एक मार्ग. कला मनशाची उंचाय वाडयता. तीच आमची मोख, कलामंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराची 13वी राज्य पावण्यावेली फुगडी सर्त यशस्वी तरेन जाली. बायलांच्या 80 गटांनी वांटो घेवन फुगडेची विविध रुपां आनी विविध आंगां आविष्कृत केली. मंत्री गोविंद गावडेचे हजेरेंत सर्तीचें उक्तावण जालें. त्या उपरांत बायलांचे पांय तालबद्ध जाले आनी सुरू जालो स्वताक व्यक्त करपाचो पारंपारीक आविष्कार. संस्कृती टिकवून दवरप अशातली कांय गोष्ट ना. आमचे पारंपारीक दायज टिकोवपाचे त्या खातीर आमकां फुगडी घालपाक जाय तेवूय इच्छा ना. पूण आपली स्वताची एक वळख निर्माण करप. त्या वळखींतल्यान आमच्या भुरग्यांक स्वता एक जे व्यासपीठाचेर वचपाक जाय ते धाडस निर्माण करप. कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां कितें सांगतात. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्या वेळाचेर आमी प्रत्येक मनीस संवसारांतलो 100रांतलो 99.9% जो लोक जो आसा मनीस जो आसा तो आपल्या पोटा खातीर खुबश्यो काही गोष्टी प्रयत्न धडपड करीत आसता. पूण तेका जोडून जर आमी मुखार जर वतले जाल्यार एडिशनल क्वॉलिटीज म्हणटा त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसता. ती मागीर कलेच्या माध्यमांतल्यान आसूं ते खेळांतल्या माध्यमांतल्यान आसूं हे दोनूय जी क्षेत्र जी आसात ते मनशाची एक उंची वाडयता. पहिले तुका माझे जमाना पहिले तुका करीना अग्रपूजा मी करीना अग्रपूजा मी करीना अग्रपूजा करीना अग्रपूजा मी करीना अग्रपूजा मी करीना झंगट्टा तुझे पुजारी उरे पक्या फुला फुलारू उरे पक्या फुला फुलारू उरे पक्या फुला फुलारू उरे पक्या फुला फुलारू. अनुचे सर्तीचें खाशेलेपण कला संस्कृती मंत्र्यान सांगलें. हरशीं खंयचे सर्तीक 3 परीक्षक आसतात. जायते खेपे पक्षपात जाला अशे आरोपय जातात. अंदू फुगडी सर्ती खातीर वट्ट 5 परीक्षक वेंचल्यात.
गोविंद गावडेन सांगलें. ऐकात. आज ह्या वर्सापासून खंयच्याच ग्रुपाक मात सुद्दां काडीची हो एक पार्शलिटी केली म्हणून ताका वास लागपाक जायना. हेजे खातीर आमी एक निर्णया भितर एक बदल घेतिल्लो आसात. आमी फाटल्या वर्सा आमी 3 परीक्षकांच्या माध्यमांतल्यान आमी परीक्षण करतले, पूण अंदू आमी वट्ट 5 परीक्षक घेवन परीक्षण करतात आणि तेवूय बीन वेगळे वेगळे महालांतले घेतात. फाल्यां सकाळी फोंडा महालांतले फुगडीचे परीक्षक घेतले आनी तांणी पार्शलिटी केल्ली अशें आमकां म्हणपाचें ना. वट्ट काणकोण बिचोली विविध तालुक्यांतल्यान आमी परीक्षक निवडलेले आसात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांतल्यान कृष्णा नायक. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवयात जातनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां हेच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोगास.